आमकां मॅडमीचो खूप सपोर्ट आसा असो आमकां अशें आहे दिसता. आनी मॅडमीन आमकां हे आतां पेवर्स बी हे सगळे घालून दिवपाचें आमकां हे केला प्रॉमिस ती घालून दितली आनी आमी चड आनी चड मॅडमीचे देव बरें करूं करया कित्याक आमकां सगळ्या टायमार मॅडम आमकां अशीच हेल्प करता आनी आमकां सगळ्यांक बरें करता त्या पासून आमी मॅडमीक चड आनी चड देव बरें करूं. थँक्यू. आयज आमी मायणा येयल्ली हा साखळेश्वर देवाक नमन करून आयज आमी ही साखळेश्वर देवळाच्या आंगणान हांगा पेवर्स घालतात थ्रू MLA LED फंड कॉस्टिंग ₹8.65 lakhs. आयज व्हडी खोशी भोगता इनॉग्रेटिंग द वर्क ऑफ लेइंग ऑफ पेवर्स ओवर हियर सराउंडिंग द टेम्पल. आमकां MLA कोटा म्हणून वर्साक 2.50 crores आसता. सो ह्या कोटांतल्यान आमी आख्ख्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन ही बारीक मोठी कामां घेतलेली आहा. लेइंग ऑफ पेवर्स, गटर्स, इवन वी कॅन टेक एनीथिंग वॉट एवर इज रिक्वायर्ड. सो हे काम आमी घेतलेले आहा आनी देवाचो आशिर्वाद ह्या कामाचेर आसूं म्हणटा. आनी द वर्क इज गॉन टू बाबर साहिल कॉन्ट्रॅक्टर. फकत हांव आमच्या स्थानीक वॉर्ड मेंबराक रिक्वेस्ट करता, यू हॅव टू इन्स्पेक्ट वायल द वर्क इज गोईंग ऑन अँड गायड हिम अकॉर्डिंगली. आनी तुमी सगळे एकठांय जाल्या म्हणून तुमकां मनान काळजान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. आमच्या मदीं आमचे MLA मॅडम हिलायला लोबो, माझे कलीग TP पंच, हांगले लोक हांव मॅडमीक चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुमकां दिसता हें मातशें बुरशें कशें दिसतालें. हांगा वाडदिवस जाता, शिवरात्र जाता, तेंचे उत्सवूय आसता, सोमार बिमार आसता आनी हे इतले बुरशे बरे दिसान आहले तेन्ना शाहूचे मोतीन येयले मातशें नितळ करपाचें आनी आमी ताका सपोर्ट केलो. तेजे रेजोल्युशन MLAनूय सपोर्ट केलो. ऑलमोस्ट 8.5 लाखाचें सुमार काम आहा. हें काम बरे भाशेन जाल्या पुरो म्हणून हांव मागता आनी बरे भाशेन जातलें.